म्हजे ते 2 सैम आसात हांव बरें करूंक अशें येता पूण म्हजें तें आनी एक सकत आसा म्हाका बरें करूंक सोडिना मनीस संपूर्ण तरान चिरडला 2 सैमामध्ये आत्मिक सैमामध्ये आणि रक्त मासाच्या सैमामध्ये तो चिरडला म्हाका इल्लो जागो मेळोंक ना त्या देखून मरता मुसर दुस्मान काय कित्याक तो दिना जाल्यार तुका व्हरोंक जायना ताणें दिल्यारय तुका व्हरोंक जायना खालीच वचोचें खालीच येवचें खालीच तुवेचें पुरो गार्बेज पुरो ओट्टूक करची दुसऱ्याच्या कंपाउंडांत काडून उडोवचें आमी करता कितें तशें ना न्ही गे ना आमी करना आमी बरीं भुरगीं देवाची भुरगीं हय आपल्या दोळे दामप्या आमकांच परमान्नत देवाच्या सावळेक घालया तो आमचो राखणो तो आमचो सडवणदार म्हणून वळखून घेवया आपले दोनी हात आपल्या हृदयाचेर दवरया काळजांत आसल्या सोम्याक देवाच्या हाजीरपणांत आमी आसा म्हणल्या बरवशान आतां मागया ये सोम्या सांगात ये सोम्या तूं जावन आसाय आमचो राखणो तूं जावन आसाय आमचो सडवणदार आमी आयल्या अस्कत मनीस आमच्या अस्कत गयांक तुंच वखद आमच्या हर एका कामांत तुंच आदार त्या देखून सम्या ह्या वेळार आमी तुकाच समर्पिता तुजो आदार आमकां दी मुखले 45 मिनिट्स तुजें उतर आयकूंक संपूर्ण तरान म्हाका बळ दी म्हजी मोत उगाड आनी तुजें उतर म्हज्या काळजांत आनी मोतींत रिगो आनी अशें तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळो आनी दादोसपणान तुका अर्गां दिवंक म्हाका फोव कर आमेन बसात हालेलुया 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 देवाक जावं होगळापणी स्तुती आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी रोमाकारांक बरयल्लें पत्र्याचो 7वो अध्याय 14 ते 25 ओळ आमी नियाळटा सा पावल हांगासर 2 सैमा विशयान सांगता सैम म्हळ्यार इंग्लिशान नेचर म्हणटात एक आत्मीक सैम आनी एक रक्त मासाचें सैम ही दोनी सैमां गरजेचींच पूण ह्या सैमा मुखांत्र देवाची पदवी देवाची स्तुती देवाचो आत्मो काम करता म्हणटा आमचो सा पावल जेंतिलांचो आमचो कित्याक म्हळ्यार तो जेंतिलांचो एपोजल आमचो एपोजल तो अपोस्तल जावन आसा त्या देखून रोमाकारांक बरयल्लो अध्याय आमी हेटी वाचया अध्याय 7 ओळ 14 ते 25 आमी वाचया पयलें बऱ्या तरेन वाचतना आयका तुमी चीत दिवन आयका दोळे दांपा हांव वाचतां सावकाश वाचतां तुमी आयकोवचें नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जणाव पूण हांव रक्त मासाचो पातकाक सो गुलाम जावंक विकलो तसलो हांव करतां तें म्हाकाच समजना कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना बगार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार नियमशास्त्र समा आनी उत्तीम म्हूण हांव ओप्पल्लें बरी जालें देखून म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजाकी हांव न्हय बागार म्हजे थंय जी येता तें पातक करता म्हणचय जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्त मासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारय करची सकत म्हजे लागीं ना म्हाका करूंक मौन आसा तें बरें हांव करिना
बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय, बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पातकस करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी ओडता. म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयांत हांव संतोसतां, पूण म्हजी विचारशक्ती पसंद करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतेल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी हांव. मरणाचे पदवेगाल आसलेले हे कुडीत हांव म्हाका कोण वाटयत. जेजू क्रिस्त आमचो सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. त्या देवाक अर्गां जावं. देखून म्हजी गत असली जाल्यार म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खाल जावन चलतां, तरी म्हजे अस्कत सैम पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनूच आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर एक क्रिस्तवाच्या जिवितांत कितें घडता म्हणून सा पावलो आपुरबायेन विवारशिता. आपुरबायेन पयलेंच तो सांगता, म्हजे थंय 2 सैम आसात, हांव बरें करूंक आशें येता, पूण म्हजें तें आनी एक सकत आसा, म्हाका बरें करूंक सोडिना. हें म्हाका आनी तुका सहज जाल्लेंच न्ही गे. म्हजें थंय तशेंच मस्त पटी हांव बरें करूंक आशें येता, जाल्यार ह्या सोंदी फाल्यां करया, इल्ली आळसाय ती म्हजी अस्कत गाय. सकाळीं एलराम 5:30 उठो जाय, 5 मिनटांनी द्या एलराम बंद करचें न्हिदचें उठचें सोरार न्ही गे. ही स्वाभावीक आमचे अस्कत गायो मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण एक विशय हांव सांगूंक आशें येता. सा पावल कोरिंथकारांक बरयल्लो 2 बूक अध्याय 12 ओळ 7-10 अशें म्हणटा थंयसर, तर क्रिस्त पासत म्हज्या अस्कत कायांनी, बेपारवांनी, कश्ट अनवरांनी, दगदोण्यांनी आनी आट्या विटांनी हांव दादोशी जालां. हांव अस्कत तेदना हांव निजाकी सक्तेवंत म्हणून. पळया अध्याय 12 ओळ 10 2 बूक कोरिंथकारांक बरयल्लो. तो कितें म्हणटा 11 थंयसर, म्हज्या अस्कत गायांनी हांव दादोशी जालां, पूण म्हज्या थंय विंगड अस्कत गाय आसात. म्हाका आसली अस्कत गाय दुसऱ्याक ना. म्हज्या कॉलेजींत एक इश्ट आसलो, आमी 5 जाण सांगाता, वाचचें, बरोवचें, पैन करचें ट्रेनीर. हांव राती कॉलेजीक येतलो, दिसाक काम करचें, नायट कॉलेज म्हळ्यार इल्ले पयशे जायना शिकचें जाल्यार नातल्ले त्या वेळार. त्या देखून मुंबय वचून 10वी जावन थंयसर काम करनासतना इश्ट जाले, सांगात जाय कितें ना जाल्यार एक सुरे आमी न्ही गी. अशें आसतना एकलो मोगार पडलो 2nd इयर कॉलेज BCom. वो 6 म्हयने हर एक हप्त्यांत इस्कॉलांत दिसना, कॉलेजीन दिसना, क्लासीन ना. आतां कितें करचें. एक दीस आमी सोदून गेले. हांव येतना एका गार्डनांत कोणशाक बसला. आमकां कळीत आसलें आमी त्या गार्डनांत शिकताले. हांव सदांय वाचचें आसलें. आमी मॅथ्सा विशयांत तर्क करचे आसले आनी एकाउंट्साची प्रॉब्लेम्स सॉल्व करचे आसले बसोन. त्याच जाग्यार हो त्या चेडवा लागीं उलोवन बसला. सुमार 3/4 घंटो आमी थंय रावले. हांव कितें करता पळया म्हणून. तें ताका पळयता, तो तिका पळयता. एक सोबत उलयनात. हे देवा, थोड्या आमकां पुरो जालें. 45 मिनिट्सां मागीर आमी डिस्टर्ब केले वचोन. वय आतां हांव कितें सांगूंक आशें येता. दुसऱ्या दिसा ताका विचारलें, तूं काल सैबा तूं आयलाय कॉलेजीक, राती कॉलेज करताय, दिसाक म्हजे बरेच काम करताय, इतलें कश्ट जाताय, शिकप जायचें म्हणून तूं मागीर अशें कितें करताय म्हणून विचारलें आमी ताका. विचारतना तो म्हणलो, काल हेंगी गोत्तू ना सैबा, भितर एक ओडणी ओडता म्हाका. म्हज्या कॉलेजीन दुसरे एचआरके आसले, म्हजे सांगात दुसरे इश्ट आसले, तांकां ती ओडणी नातल्ली.
पूण दुसरी सोडणी कसली मोदें सो आज सोनवार न्ही काम करणं पुरो जाला पिक्चराक या गे म्हणून वय एकल्याक एकली त्या देखून मोगाच्या भयणो हांगा आतां कितले जण आसात म्हाका कळीत ना पूण हर एकल्याक एक अस्कत काय आसा खंडीत त्या देखून सांग पावलो म्हणटा जिणयेच्या राटावळींनी आमकां खंडीत जावन म्हाका म्हज्याच सिच्युएशनार जाल्ली एक अस्कत काय आसा म्हणून तो सांगोंक आशेता हांगासर त्या देखून तो सांगता थंयसर म्हजे थंय आनी एक सैम आसा म्हूण हांव जाणा हांव बरें करूंक आशेता पूण जायना म्हज्यान म्हाका सोरो सोडूंक मोन आसा म्हजेच लागीं एक दादलो आयलो म्हणलो फादर सोऱ्यांत हांव शिरकलां म्हाका प्लीज म्हजे बसत मागा म्हाका सोरो सोडूंक मोन आसा म्हाका घरा वचून बऱ्या म्हज्या बायल्या भुरग्या सांगता जियोंक मोन आसा पूण जातेत ना एकल्याक सोऱ्याचे पिसे आनी एकल्याक काल म्हणटा ते कार्ड खेळचे पिसे आनी एकल्याक रेस कोर्स ते पिसे आनी एकल्याक स्पोर्ट्स पिशे स्पोर्ट्साचे एक दीस एकलो म्हणलो की तरणाटो काजर जावच्या पयलेंच म्हळ्यार ताणें म्हजी फस्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स म्हणून काजर जाल्या उपरांत हो घरा आसना स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स पोटाक जेविचे न्ही बायल्या भुरग्यांनी न्ही गे त्या देखून हांव कितें करूंक आशेता तें हांव करिना दुसऱ्यांच करता आवय बापाय सांगतात तसे वचो नाका रे पुता वचो नाका रडटात येवन सांगतात फादर मागा रडटात कित्याक भुरग्यांनी बऱ्या वाटेक वचोंक जाय पूण कितें जाता भितर कितें गी दोस्ता ह्याच दिसांनी म्हज्यात सैरे बदें अशें घडलें त्या वेळार हांवें आवय बापायक सांगलें तुमी खंत केल्यार गेलें कित्याक आमी खंत करन आमच्या अस्कत गयांनी आमी खंत करन चिंतून करगत हांव सडावत आमचे प्रॉब्लेम दोन म्हणटात बरयणार एक म्हज्यात पथका विशांत चिंतचें खंय आनी करगोन जियेवचें दुसरें हेरांच्या पथका विशांत चिंतचें आनी रागान हग्यान मोसरान दांत सापचें दांत किरलुचें हेंच काम आमचें म्हणून बरयणार सांगतात अशें जाल्ले वरवीं कितें जालां मुनीस चिरडला मुनीस संपूर्ण तरान चिरडला दोन सैमामध्ये आत्मिक सैमामध्ये आणि रक्त मासाच्या सैमामध्ये तो चिरडला त्या देखून देवाचे उतर आमकां सांगता थंयसर माते वचो वांजेल अध्याय 13 कोण तरी वाचतात की कोण म्हणी वाचल्यार बरें आसलें माते वचो वांजेल अध्याय 13 ओळ 3 तान 8 थंयसर जेजू हांव वाचूंक वचना तुमी मागीर घरा वाचा बरोवन दवरा तुमच्या बुकांनी थंयसर ओंप्याची ओंपार सांगता आनी थंयसर तो सांगतना थोडे बी कांट्या जडा मोदा पडले म्हणून न्ही गी थोडे बी कितें जालें कांट्या जडा मदें पडले आनी हे कशेले कांटे म्हळ्यार कितें म्हणून हांगासर आमी आयकत हांव देवाच्या उतरांतच आयकत हांवें सांगचें की देवाच्या उतरां मुखांतर सांगल्यार आमकां बरें पडटा पळया थंयसर लुकाच्या वांजेलांत कशें बरयलां थंयसर ओंप्याची ओंपार विवारसिल्या मार्कूच्या वांजेलांत अध्याय 4 ओळ 18 तान 19 जेजू ओंपारीचो अर्थ सांगता थंयसर तो सांगतना म्हणटा थोड्यांक जिनियेच्या राटावळी कही थोड्यांक ग्रेस्त गाय कही आनी थोड्यांक खुशालकाय कही अशें देवाचें उतर चिरडलां देवाच्या पवित्र आत्म्याचें काम जाय जें आशिल्लें म्हज्या जिवितांत तें कितें जालां म्हज्या ग्रेस्त गायांत म्हज्या राटावळींनी म्हज्याच चिंतपाणी चिरडलां आनी अशें तें फळां दीक जाय जें आशिल्लें पिकोवन रूस दी जें आशिल्लें हेरांक तें दितेत ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून लुकाचो वांजेल थंयसर परत्याक म्हणटा लूक 8 ओळ 14 पळया जिनियेच्यो राटावळी ग्रेस्तकाय कुशलकयो हांकां चिरडितात आनी तांचें फळू पिकोवंक सोडिनात पळया लुकाचो वांजेल अध्याय 8 14 देवाचें उतर देवाचो आत्मो म्हाका दिला त्या आत्म्याचें काम जावंक म्हज्यात राटावळी म्हज्यात अस्कत काय खंयची अस्कत काय ती आमी सोदून काडी जाय काल पाद्र्यापा लागीं उलोवन वचलो दिपा लागीं तो म्हणलो एकच कांटो ना सांग पावलो सांगता म्हाका एक अस्कत गाय दिल्या
ती पडापड आंगान पडापड दिल्या एका कांट्या बरी म्हाका ती दोसून आसा म्हणून कोरीतकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 12 ओळ 7 ती दोसून आसा म्हाका आनी ती दोसतना हांवें देवा लागीं 3 फावटी मागले कितले फावटी 3 फावटी मागले ही दोस काड म्हणून देवान काडूं ना मागार देवान जाप दिली ताका कितें म्हज्या अस्कतगायेंत म्हजी कुर्पा तुका पुरो म्हणून म्हज्या अस्कतगायेंत कितें पुरो तुका कुर्पा पुरो त्या देखून तुज्या अस्कतगायेंत तूं पुरपूर नाका तुज्या मोतींत हिराराय भरता तुज्या अस्कतगायेंत खंत करनाका तुजें डिप्रेशन वाडटा तुज्या अस्कतगायेंत तूं कितें करनाका तूं देदस्पोर जायनाका आमी पिरकी जाता पिशे जाता न्ही पूण कितें कर आयच्या वाचपांत आमी थंयसर आयकता आटल्या आपुरबायेन त्या देखून तुमकां वाचतना आयकया म्हळ्यार तुमकां तो कितें करता कोण असले कुडी तावन म्हाका वाटयत कोण म्हाका वाटयत म्हज्या अस्कतगायेंत म्हाका जायना कितले प्रयत्न करता हांव जायना त्या देखून कोण म्हाका वाटयत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र म्हाका वाटयता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देव एकलो मात्र म्हाका वाटोवंक शकता हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सोम्या जेजो होगळाप तुका सोम्या जेजो वाकांनी तुका सोम्या जेजो कित्याक तुजे मुखांत्र देवान आमकां सोडयल्यांत देवान आमकां वाटयल्यांत देवान आमकां सुटका दिल्या हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणो पूण प्रॉब्लेम कितें देवान सुटका दिल्या प्रॉब्लेम कितें देवान सुटका दिल्या म्हणून आमी कितें करता झूज सोडता इस्रायल आनी हामास मध्ये झगडें जावन आसा न्ही आजच सकाळी एक व्हिडिओ पळयलो हांवें 7 कारण दिल्यात हांव सगळे कारण सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार तितलें उडास ना म्हाका हय इस्रायला मध्ये आनी हामासा मध्ये राजी संधान जाल्लें एक वेळार आनी स्पेशली सौदी अरेबिया सांगाता थंयसर राजी संधान जावन इतलें शांत जाल्लें ह्या वेळार आतां कितें केलें इस्रायलान आतां झूज उणो जातलो म्हणून थंय आशिल्लें सेक्युरिटी उणी करून वेस्ट बँकाक येली पयस व्हेली कितें जालें एक अस्कतगायेक रिगोवंक जागो मेळ्ळो आनी खंयचो दीस तो सुक्को तो तांचे फेस्त आचरण करचो दीस गम्मात मारनासले जुदेव पळया फेस्ताच्या गम्मातांत सोऱ्याच्या आमालांत ते सोरो पियेतात की म्हाका कळीत ना पूण आमी तशेंच करता म्हणून सांगूंक आशेता हांव त्या देखून कळीतच ना लो अस्कतगाय देवसार न्ही अस्कतगाय म्हज्या कुडीची देवसार मागीर येवचो पूण अस्कतगाय म्हजें तें आसली वयर पडली त्या देखून आमी आमच्या बापा मागता कितें मागता लास्टाचें सांगा पळया वायटांतले आमकां निवार खंय आसा वायट देवान रचतना इतलो बरो संवसार देवाक संतोश जालो उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकता देवाक कितलो संतोश जालो आनी तो बारीच सोबीत आसलो खंय संवसार आनी मनशाक आनी रचल्या उपरांत कितलें दादोसपण देवान भोगलें ताच्यात सारकें असो कितलो सोबीत दादलो आनी स्त्री पूण लो आयलो कित्याक अस्कतगाय मासाची आसली कुडी रक्ताची अस्कतगाय आसली जानवाई उणी आसली त्या वेळार कितें केलें ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातात एक अस्कतगाय घाल सोडली जालें मागीर नासोणून तूं बसचें न्ही सिमटेक उजो दिल्यार पुरो मांकोड नासता खंय तशें आमी कोणेय म्हणी उजो दिल्यार पुरो तो आयलो आनी म्हाका कितें केलें रागड आयलो म्हाका तें ताका दवर हाका दवर तूं तसलो हें आसलें सांगोन जालें कुठलें कितें जालें शिमटेक उजो लागलो हांव
ताणें म्हाका तशें सांगलें अशें सांगलें नाश्चंत कंप्लीट कित्याक म्हजें हस्कत गाय ताणें सांगिल्लें बरें हांवें नाचचें त्या देखून कितें कर फाटल्यान पळय शिमटी आसा की ना मुखल्यान पळय शिमटी ना केस म्हणी आयल्यात की सर्तीक पळय आंगार ना येवनात जायत तर पाप मनीस अस्कत मनीस म्हज्या मुखार आसा देवा ताची काकूळत कर म्हूण माग कित्याक तो अस्कत आमच्या सोम्यान कुर्सार सावन तेंच केलें ताच्या गळ्यांत रगत वळटलें दुखीन तो वळवळटलो जाल्यार ताणें एकच एक उतर उलयलें ना बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेनांत म्हणून ताणें मागणेंच केलें बोगसोण्याचें मागणें केलें सोड न्हू ताणें तांचेर कितेंच उलयलो न्हू तेंच मायन थोडें सांगल्यार सुणेन एक गरना लुडोवची ती डम्म गरना आवाज दिता थोडे उपरांत मायन 2 व्हडले दुरसू खाले म्हणटा ताका ते उडोवचे ते दळिल्ले फाक्याक उजो लागता मागीर उजो लागल्या उपरांत ताणें उदक घुसपोवचें हाणें उदक घुसपोवचें आंगाक सगळे गाय करून घालचे न्ही ती अस्कत गाय थोड्यांक ती अस्कत गाय हेरांच्यो सुकी सोदून काडची अस्कत गाय कितलें बरें गेल्यार सूण सोमाना कितलें बरें गेल्यार ती सोमानात हांव रावना हांगा तूं दुसरें घर कर अशें आमी आमच्या अस्कत गायांक लागून कितलेशे फावटी म्हज्याच कुटुंबांत म्हज्याच घरा म्हज्याच जिवितांत उजो घालून नासो कितें म्हळ्यार पेट्टाणें अशें मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें जिवीत म्हज्या अस्कत गायांक लागून कितें जालां चिरडलां साबार देव थंयसर दाखले आसात बायबलान आमी कशें चिरडता म्हणून त्या देखून थंयसर 6 पावल वळखून घेता पयलें आपणा थंय एक सैम आसा तें देवाच्या सैमा विरोध झुजून आसा म्हणून तो सांगता आतां दुसरो समज हांवें सांगलें तुमकां आमी कितें केलां झूज रावयला कोणाच्या विरोध वायटा विरोध आमी मनशा विरोध झुजता त्या देखून कोरींतकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 10 ओळ 3 तान 5 अशें म्हणटा पळय हांव वाचतां तुमचे पासत दुसरो बूक अध्याय 10 ओळ 3 तान 5 रक्त मासा प्रमाणे आमी चलता म्हणटेल्या थोड्या विरोध म्हजें धैर्य कसलें म्हूण हांवें दाखोवंक चिंतलां 2 जाय तिसरें पूण आमचे मदें हांव येता आसतना तुमचे मदें हांव येता आसतना हांवें कठिण्यान उलोवचो संदर्भ तुमचे तावनूच म्हाका मेळना जावं म्हूण हांव मागतां पळया आतां आयका तिसरें आमी अस्कत सैमांत जियेता तें खरें अस्कत सैमांत जियेता खरें सत गजाली हर एकल्याक आपली अस्कत गाय आसा मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाक अस्कत गाय ना हात उखला पळया सगळ्यांक आसा न्ही त्या देखून आमी देवा थंय आयल्या आनी देवाची कृपा मागूंक आयल्या तर कशें पळया पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजोना ह्या मनशा सैमाच्या रक्त मासाच्या ओडण्या खाल आमी झुजोंक झुजोना म्हणटा तो पूण आमी झुजता थोडे फावटी आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मासाची न्हय पळया रक्त मासाची न्हय मनशान जिवेशी मारचें मनशाक लागाड काडचें बिजनेसा खातीर कॉम्पिटिशन एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर असल्या संवसारांत आज आमी आसा पूण पावल सांगोंक येता आमचो झूज तसलो न्हय बिलकूल न्हय आमचो झूज कसलो न्हय बागार दैवीक सकत आसोन कोटी वा बुरुजां नाच करूंक सक्तत तसलीं पळया कोटी आनी बुरुजां नाच करूंक सक्तत तसलीं सगळीं विकृतां आमी नाच करून उडयता 11 5 देवाचे समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कोस्टलान घालता मनशाची सगळीं कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी खाल करता पळया आमचे थंय मस्त कल्पना एक्सपेक्टेशन एंड इमॅजिनेशन्स एक्सपेक्टेशन आनी इमॅजिनेशन ताणें तशें करीत आसलें ताणें म्हजो मोग करीत आसलो ताणें हांव घरा येताना च्या करीत आसली तिणें करूं ना तिणें सोमा जागृतकायेन रांदिचें आसलें मीठ चड जालां आज तिणें आज म्हजे वस्तू रुमळूं ना अरे बाबा तुजेंत कर न्ही तूं म्हणलो आज काल बूद आयल्या थोड्यांक दोगांत थोडे फावटी बायल पिड्यांत पडल्यार कितें जाता
कोणी ना म्हणून कळटा तसे थोडे दादले बरे जाल्यात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आम्ही जागृत असं जाई. आमचो जुजू बायले विरोध नाही, आमचो जुजू दादल्या विरोध नाही, आमचो जुजू भुरग्या विरोध नाही. बागार मोजे ते असल्या अस्कत काय विरोध, मोजे ते असल्या त्या वाईट ओढण्या विरोध जायचंय म्हणून सांपावल सांगता. आणि हे जैत मेळचें कशें म्हाका, हे जैत मेळचें कशें? हांवें झूज रावोंक ना. आमी चिंताव क्रिस्तान कुर्सार मेल्ले मोरोन जीवन जाल्या उपरांत ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केल्यांत आनी आमकां सुटका दिल्या. वय खंडीत सत, 100% सत. देवाच्या रक्तान आमकां नितळ करून सर्वेस्पराक समर्पिल्यान बौतिस्मान. पूण एक गजाल, आतां क्रिस्ताचे झुजारी तुका केल्यात. क्रिस्म मेळटना तुमकां कितें सांगिल्लें? तुमी आतां क्रिस्ताचे झुजारी. क्रिस्ताचे झूज कशें? दुस्मना विरोध नाही, मनशां विरोध नाही. आमकां नाडटा तसल्या सैतनाच्या साली विरोध आनी आमकां पथकाक व्हरता तसल्या अस्कतकाये विरोध. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें जागृत रावंक शिका. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी जागृत रावा. खंयच्या वेळा कितें जातालें? धणी येतेलो कळीत ना आत्मा व्हरोंक, त्या वेळार तो लेक विसारतलो पयलें. त्या देखून सदांय जागृत रावा. जागृत रावना तर कितें जाता? कितें जातलें म्हण कळीत ना. काल आतां एक पणकुलो आसलो, हांव पडुल्लो. आजय जागृत नासतना तेणेच गेलो परत्या पडलो. बरेंगी बरेंगी जोरान सांगा ना. त्या देखून आज वाट बदल ना तर एक कोऱ्या हाड, 2 फातोर हाड, पणकुल बरो. हालेलुया, हालेलुया, हाले. त्या देखून मोगाच्या भावनो, आमचे थंय अस्कत कांय आसात म्हणून कर्ग नाकात. घरांत समाशे आसात म्हण कर्ग नाकात. पावलून सांगल्ले बरे दादोसपण बघा, दादोसपण बघा. त्या देखून तो कितें सांगता पळया थंयसर कोरींतकारांक बरयल्लो बूक 12, दुसरो बूक 12 ओळ 10. कोणी वाचा पळया प्लीज. माईक कान घेवन कोणी येस, थोडो वेळ रेस्ट म्हाका. ओके येस. जर क्रिस्त तपासत मोजा अस्कत गयानी. व्हेरी गुड. बेपारवानी कष्ट आणवरा दग देण्यानी, कष्ट आणवरा दग देण्यानी आणि आट्या विट्यानी, आणि आट्या विट्यानी हांव दादोशी जाला, हांव दादोशी जाला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कंटिन्यू. कित्याक? कित्याक? हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक? हांव अस्कत तेदना, हांव अस्कत तेदना, हांव निजाकी शक्तिवंत, हांव निजाकी सक्तिवंत. हालेलुया. कित्याक सक्तिवंत म्हणून हांव सांगोंक आशें येता. पळया मोगाच्या भयणो, म्हाका केदळा तालेंत आसात, हांव गर्विश्ट जाता. म्हाका तें आसा, म्हाका हें आसा, हांव सोबीत आसा म्हणून न्ही गे. वय. आनी कितें करता? सोबीत नातल्याक सकयल घालता, तालेंतानातल्याक सकयल घालता आनी हांव देवा विरोध झुजता. हेंच सांगचें सांपावलून, वय की न्ही. त्या देखून केदळा हांव अस्कत आसा, कितें करता? चड मागणें करता. केदळा तुमी चड मागतात? पिडा शिडा आसले दळा. तर आतां पिडा शिडा येताना कितें करी जाय आमी? संतोश पावो जाय, संतोष पावो जाय. मोगाच्या भाव भयणो, देवाच्या उतराचेर पातये जाय, देवाचें योजन समजूंक प्रयत्न करी जाय आनी सोस्तिकायेन देवाक उलो मारी जाय. ताच्या धर्मान जालें, हाच्या धर्मान जालें म्हूण बोट जगच्या बदलाक सर्वेस्पराची काकळूत माग जाय. जर ॲक्सिडेंट जालें जाता, सुखी घडतात. मनशा कडेन सुखी घडना तर ताच्या अस्कत गायनी कोणा कडेन घडच्यो न्ही. त्या देखून फादर जोसेफ डिसोजा हांगासर प्रेज एंड वर्शीप करता न्ही गे. ताणें म्हाका सकाळीं सांगिल्ली एक काणी. एक दीस एकलो हिमालयाक चडतालो खंय, भयंकर येवन थंय न्ही गे. चडता चडतना एक जीवदळ सोरोप थंयसर कश्ट जाता खंय आनी म्हणटा खंय हाका रावून
प्लीज म्हाका एट या इवांतलो काड आनी सकयल व्हर, म्हाका जायना वसोंक, निसरता इव तांकां लोळोन वचोचें न्ही गे पाप. वय तशें कश्ट जाता ना, म्हाका प्लीज व्हर म्हणून तो भियेलो. कित्याक भितर बें आसा, सापता न्ही म्हणून, जीवदळ सापता. वय जीवदळ सापता, त्या देखून तो भियेलो खंय. जाल्यार हांव साबणा तुका म्हळें खंय. जीवदळीक बलसांत घालें पॅन्टाच्या, धरलें आनी कितें साबणा म्हळां देवलो. सकयल पावता पावतना आकायल्ली तकली घेवंक सुरू जाली खंय. तकली घेवंक सुरू जाली. म्हाका एकच म्हणून उड आसलो, जीवदळ बलसांत आसा म्हणून. जीवदळी भायर काडलें काय सांग, विचारलें गे तुवें साबली गे म्हाका. वय म्हळें गे. कित्या तूं म्हाका दूद घाल कितेंय घाल, तुवें म्हाका दुखयल्यार म्हजो स्वापसो स्वभाव सैंब. कसलें सैंब म्हजें? सापचें सैंब. आमचें तसलें गे, आमचें तसलें जावं नजो मोगाच्या भाव भयणीनो. हालेलुया. आमचें सापचें सैंब न्हय, भागार दिवचें सैंब. जेजून आमकां शिकयल्लें सैंब. आमी एकामेकाक बलिदान भेटोवचें सैंब. त्या देखून सांग पावलो देवाक उद्गारता आनी तो म्हणटा आमकां जैत मेळ्ळा म्हणून. रोमाकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 8 ओळ 37. ओके, रोमाकारांक बरयल्लो बूक ओळ अध्याय 8 ओळ 37 थंयसर आमी वाचया. पळया हांगासर 36 अशें म्हणटा, तुजे पासो दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बोकऱ्या बरी आमकां लेखतात. जाल्यार ह्या संवसारांत जाणें सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरीपात संपूर्ण जैत जडता. हालेलुया. जाणें आमचो मोग केला ताचे मरीपात आमी संपूर्ण जैत जडता. हालेलुया. 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 अर्गा तुका सोम्या, तुज्या मोगा मुखांतर आमकां तुवें जैत दिलाय. त्या देखून आमकां हांव आपल्या वांजेलान सांगता, मनशान कितें केलें? देव आयलो, उजवाड जावन आयलो मनशा कुळाक दाखोवंक, हेंच दाखोवंक, आमी बरें करूंक जाता म्हणून दाखोवंक, आमी जैते व्हरून जाता आमच्या हस्कत गाय वयर म्हणून दाखोवंक. त्या देखून हेब्रावांक बरोवन तो सांगता थंयसर अध्याय 4 ओळ 14 आनी 16 कितें म्हणटा? आमकां एक याजक आसा, तो आमच्या हस्कत गायांनी आनी दया दाखयना तसलो न्हय. कित्याक? ही वॉज टेम्पटेड इन एवरी वे. तो संपूर्ण आमचे बरे हस्कत. त्या देखून ताका हस्कत गाय आसल्यो, पूण ताणें पातक केलें ना. तो याजकान आमकां जैत दिला, ताणें मोग केला देखून ताच्या मोगा मरीपात आमकां बक्षिल्यांक. रोमाकारांक बरोवन थंयसर अध्याय 8 ओळ 5 आपुरबायन अशें सांगता. पळया मोगाच्या भावनो, ओळ 8 अध्याय 8 ओळ 5 अशें सांगता. पळया, रक्तमासाक खाल जावन जी येतात ती रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे जी येतात. आत्म्याचे पदवे काल जी येतात ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जी येतात. त्या देखून आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जियोवच्या खातीर आमकां सोम्यान कितें केलें? खुर्सार मरोवन ताच्या रक्तांत धुवन पवित्र आत्मा बसयलो. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्मा आमकां दिला ताणें. पवित्र आत्मा दिल्ले वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कितें जातलें? आमी क्रिस्ताचे झुजारी जाल्या तर हस्कत गाय विरोध आनी वायटा विरोध आमी झुजय सण न्हू. म्हज्या भावा भयणी विरोध न्हय. उडास दवरया, आमच्या भावा भयणी विरोध आमी झुजचेंच न्हय. म्हाका इल्लो जागो मेळोवंक ना, त्या देखून मरता मुसर दुस्मान गाय. कित्याक? तो दिना जाल्यार तुका व्हरोंक जायना, ताणें दिल्यार तुका व्हरोंक जायना. खालीच वचोचें, खालीच येवचें, खालीच तुवेचें. मागीर कित्याक तो द्वेश काळजांत? ताच्या बदलाक म्हज्या दुस्मानाक बरें करूंक प्रयत्न करया. तुमकां दाखलो दिवंक अशें येता. ईस्ट बर्लिन आनी वेस्ट बर्लिन मध्ये ओनोत गली खंय व्हडली सैत, तुमी हिस्ट्रींत वाचा, कळटा तुमकां, इंटरनेटार आसा. त्या देखून ओनोत गेल्या उपरांत वेस्ट बर्लिनान कितें केलें? कोयर उडोवंक सुरू केलो. ओनोतीच्या इशिंदान पुरो गार्बेज पुरो ओट्टूक करची, दुसऱ्याच्या कंपाउंडांत काडून उडोवचें. आमी करता कितें तशें? ना न्ही गे, ना आमी करना. आमी बरीं भुरगीं, देवाची भुरगीं. हयस या आमी बारी बरें. पूण मात्र थोडो कोयर तेणें उडयता. वय चॉकलेट खावन रोडार उडयता आनी फाल्यां गुड्डायतना म्हज्याच पांयाक लागता. वय बाकीच्यान सगळीं आमी बरीं आसा न्ही गे. वय त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ईस्ट वेस्ट बर्लिनान तशें करतना 2-3 दीस ताणें उडयलो.
पूण कोयरत न्ही गे गाणंत सगळ्यान त्या देखून ताणें कितें केलें आमी तशें करचें ना तित्त गार्बेज क्लीन केली आनी बायो मॅन्यूर तयार केलो बायो मॅन्यूर तयार करून टोमॅटे वेजिटेबल खंयचे जाता तांणी केलें आनी हर एक दीस तांणी कोयर उडयतना एक पोटली टोमॅटो बरे टोमॅटे एक पोटली सुरणू एक पोटली कणगी अशें बरें दिवंक सुरू केलें थोड्याच तेंपान इश्ट बर्लिना कळ्ळें आमी सूख करतात आसा म्हणून आनी कितें केलें रावयलें त्या देखून पातकाक पातक दिनाकात म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 12 ओळ 18 पातकाक पातक दिनाकात त्या देखून 17 म्हणटा ओळ साध्य जाता जाल्यार तुका थांगता सगळ्यां कडेन समाधानेन जिये हालेलुया 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 त्या देखून मोगाच्या भयणो आमी संवसारांत काळोख विंचलो म्हणटा जुओ सोवांजेला अध्याय 3 ओळ 19 to 21 आमी काळोख विंचो नाका उजवाड विंचया त्या देखून आमी पुरो जालें न्ही आयकोन कितले पाद्र्या उलयता त्या देखून थोडे उबे रावया आनी एक गीत गावया सल सल तुज्या उजवाडान त्या देखून देवाच्या उजवाडान चलो न्हू आमी कितें करया बरें जावंक प्रयत्न करया त्या देखून हें गीत आयकोवया आनी आमी थोडे नाचोंक पांय इल्ले लूज करूंक प्रयत्न करया देवाची कृपा तुमच्या पांयांनी हातांनी वळटली ताळयो पेटया नाचया बरें कर न्ही एक 2 मिनटांक गीत गावया आयच्या दिसाक देवा करी गान दिव्या आयच्या दिसाक देवा करी गान दिव्या आयच्या दिसाक देवा करी गान दिव्या चलया ताच्या उजवाडा आयच्या दिसाक देवा करी गान दिव्या आयच्या दिसाक देवा करी गान दिव्या आयच्या दिसाक देवा करी गान दिव्या चलया ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा सल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा ओके बसा आनी एक 2 संगती आसात त्यो सांगून मागीर आमी मिसाक तयार करया त्या देखून पयलें मोगाच्या भयणो आमी मात्र कश्ट जाता म्हूण आमी तुमी चिंतात न्ही गे वय रूख पळया पाप ताचो पांटो कातरला थोडे फावटी कीड लागल्या पोर एक हांगासो रूख वाऱ्याक पडलो सगळी सृश्टी कश्ट जाता पूण हांव कितें चिंता म्हाकाच देवान कश्ट दिल्यात म्हणून न्ही गे वय त्या देखून सांग पावल सांगोंक आसा येता बऱ्या तरान थंयसर रोमाकारांक बरयल्लो बुकूच अध्याय 8 20 to 23 हें लास्ट जायत गे तुमी चिंतात पळया तें चिंतप बदलूंक तो आपयता रोमाकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 8 ओळ 20 to 23 अशें सांगता पळया प्रसुती फुडें येता त्या येण्या बरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रस्ते सगळें कितें करता आजून पर्यंत कश्ट दुखीचे हास्कार हुस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जणाव पळया आमी मात्र चिंता वारें आयलें ते दोमोटो रूख पाळां समीत उमटून पडलो कितले कश्ट त्या रुखाक परते नीट जावंक जायना हांवें पडल्यार उठ येत कितलें बरें पळया त्या देखून जेजू 3 फावटी पडलो आनी उठलो आमचे हस्कत गायन आमी पडता वयश खंडीत मोगाच्या भावनो हस्कत गायन नासतना आमी ना ना कित्याक म्हळ्यार हस्कत गयो त्या देखून हस्कत गायनचें कितें कितें म्हणटा ताका बरेंपण हस्कत गयो आसतना एक हांव देवाच्या लागीं आसा कश्ट आकांतांनी म्हजो देव म्हाका लागीं आसता तो भायर रावता म्हजे तावन पूण म्हज्या सांगाता आसता त्या देखून जेजून थंयसर गेस्ते म्हणे म्हळ्यार कश्ट जातना देवा साध्य जाल्यार ही काडून म्हळें ही हस्कत गाय वो म्हाका दिसता तें चिंतप पळया आतां कुरीस आसा म्हूण दिसता म्हाका म्हजें चिंतप कशें आसोंक जाय भियेल्लें न्ही गे जेजूक तशेंच जालें मनशा सायंबार पूण तक्षण ताणें देवाक उलो मारलो तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्ही हें आमी सुकता
आमच्या जिवितांत ताच्या खुशे प्रमाणे जियोंक सुकता हांव कित्याक म्हणून सांपवलो सांगलां हसकत गाये वरवीं त्या देखून आमी जागृत आसा जाय पयल्यान पयलें आनी सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्रोत्मो आमकां प्रथम फोल्ड जावन दिल्ले आमीच पळय हांव वाचता हांगासर आमीच कितें करता आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतले सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्त पळोवन आमकां खेदाळा लाभतले म्हणून राखोन आसा हांव खेदाळा म्हाका देव सोडयतलो ह्या पातकांतले ह्या कश्टांतले ह्या आकांतांतले म्हणून आमी राखोन आसा हांव सत तर आमचे सांगात ही सगळी पृथ्वी आसा मोगाच्या भावनो आनी एक काल व्हिडियो पळयलो हांवें थंयसर एक काडम्मा म्हणटा आमी काडावे ल्हान येवन तापुडता मनशाक मार्गार आड घालना कित्याक ताचें पील थंय शिरकलां ताका सोडोवंक जायना तुका आनी म्हाका एटलिस्ट हात आसात उबे रावंक जाता हुरूप जाय सांगूंक अशें हांव एक किडनी पेशंट पूण देवान म्हाका इतलें बळ दिलां गे इतली सकत दिल्या गे तुमचे मुखार रावोंक ताणें फावो केला डॉक्टरान सांगिल्लें चड म्हळ्यार 3 म्हयने डायलिसीसाक वचना जाल्यार येताय म्हूण डायलिसीसाक वचोंक उतना हांव देवानच राखलां ताच्या उतराच्या बळान राखलां त्या देखून त्याचे उतर बलिश्ट म्हणून हेब्रेवांक बरयलो बूक सांगता अध्याय 4 ओळ 12 निंगी 2 दारींच्या तलवारी बरी त्या उतराचेर पातयेवन देवाचेर पातयेवन जिये जय हसकत गये न्ही आमचेर न्ही ते दळा आमी बळवून जाता आमी बळवून जावया आकरेचें गीत गावया आमी जिनियेच्या सर कश्ट दुखांनी कित्याक आमकां मस्त कश्ट आसात देवाक उलो मारया आकरेचें गीत गावन आमी ही वेदी सोडून दिवया मिसाक आमी खंय गेलो जावंक पुरो तो भितर गेलो आसतलो हें गीत गावन आमी मुग्धुया आमचें आयचें रिफ्लेक्शन कित्याक म्हळ्यार मिसाक तयारी करतात म्हणून दिसता म्हाका त्या देखून गीत गावचें नाका आमी मिसाक तयारी करया आमी उबे रावया मागया एक थोडो वेळ जस्ट मागया आमकां किर्तन म्हणटा किर्तन 139 23 to 24 आयलो तर आमी गावया गीत जिनियेच्या कश्टा वेळार कष्टा वेळा धुळ्याने दोरता तुका धुळाने सूर्यसलो तू सांभाळता सदा जिनेच्या कष्टा वेळा धुळ्याने दोरता तुका धुकानी सूर्यसलो तो सांभाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका हसलो पोंत बऱ्या लागींच हांव तुज्या किर्तन 139 23 24 अशें सांगता देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांकडे वटेन चलतां की म्हूण पळय आनी ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलय वयसम्या कश्टा कांताच्या वेळार हांवें वायट चिंतपाक बली जायनासें म्हाका ससनाच्या जिविताच्या वाटेन चलय चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या हालेलुया हालेलुया